तुमची प्रसिला बाई तिका हांवें तमाशेका केदाळे म्हणचें तुमचे कडेन उलयतना तुमची सेक्रेटरी म्हणून तिका सांगचें हांवें तशें तुमी एक सेक्रेटरी कशें मेळ्ळात कशी वळख जाली कशें काजार जालें बॉडी बिल्डर म्हणटाना इल्लेशे खवज येतात एकलो असलो जाल्यार ताका तो बॉडी बिल्डर पूण आतां वाटेर 10 जाण आसतात ते क्रेजी जाला त्या टायमार कशें म्हळ्यार सपोर्ट कोणूच नासलो सगळे संवसारभर उलयतात तो कोण गी म्हणून म्हाका इसर चिंतलें आर येर म्हणून कित्याक म्हळ्यार तो वासात ना म्हणलो एक व्यक्तीक 21 एज आज तो फोन कर म्हाका हांव भगवान कोई न्ही मेरा भगवान आप म्हणटा ना आर ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಪುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರಿಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂಟಾದ एक घर बांदचें तितलें सुलाभ ना कित्याक म्हळ्यार देवस्थान बांदचें जाल्यार 100 लोक ओट्टू जाता एक घर बांदिचें जाल्यार ना थंय कोण न्ही तूं म्हणटाले तूं सगळो टायम तूं दुसऱ्या खातीर दिता म्हज्या खातीर दिना बटाटा वडा खावन आमी थंय दीस काडल्यात करेक्ट कॉम्पिटिशनाक गेलो म्हाका एक 7वें स्थान अशें मेळोंक सुरू जालें डिस्ट्रिक्टाचे विनर केले टायटल दिले ना इप्पाक येताना तशेंच शर्ट गेल्यार पॅन्ट ना तशी आसली परिस्थिती पूण थंय आमी सदान केलां पूण आज म्हज्या भुरग्यांक घेवन तूं म्हणचें सक्कडी तुमच्या दोळ्या मुखार आसा पूण आमकां त्या टायमार कांय नासलें डॉक्टर म्हणलो हांव एक लेटर दितां त्या लेटरार तुवें सैन करीचें आनी हाची कितेंय आसा जाल्यार जबाबदारी तुवें घेवची तूं रिस्क फाल्यां कालें जाल्यार म्हजे आस्पत्रे वयर या म्हजे वयर येवन वचो मध्य प्रदेश पावतना कंप्लीट तो डेथ जाल्ले बरी ताणें बापायन म्हळें तो ताचें जालें डॉक्टरान काडलें मागीर चेक करून भितर येलें लास्ट इतल्यान तूं म्हणलो डॉक्टर तुवें कित्या रिस्क काण गेलें खरी ना ಈತ್ 45 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಎದುರುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಈ ಇಲ್ಲಾಗ एका घरा कित्या समस्या आयले तो पतोर घालताना बोट म्हणलो कल्ल पाडना उंतागा खंय फंक्शनार बसलो जाल्यार त्याच मोमेंटार येवची फोना इनवान्स कोणी देवा दिन जालो जाल्यार आज मुसर हांवें कोणाचे पयशे काडूंक ना हांव क्रिस्तांव म्हजें धर्म क्रिस्तांव हांवें म्हजें धर्म सोडूं ना कश्ट कितें जालें की म्हळ्यार म्हजी ल्हानपणारच म्हजी आवय म्हजे तान पयस गेली पूण हांव 3ऱ्या क्लासींत कोण ना हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे अ सिप फ्रॉम द कप ऑफ लाईफ कार्मेल कॅफेच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज सेवा म्हळ्यार कितें सेवा म्हूण सांगल्यार समाजेंत दवरून 4 जाणां मुखार खाली तांची सेवा करची गी पिडेस्तांची साखरे करची गी वा घरांत कालें काम करचें सेवा विविध रितीच्यो आसात आमच्या तांकी पुरते आमकां कितें जाता तें कोणायकी आमी एखाद्या वेळार सहाय करता जाल्यार ताका सेवा म्हूण सांगतात तर आज हांव सेवे विशयांत कित्याक उलयतां गे म्हूण सांगल्यार आज आमचे सांगात आसतात मानेस्त अनिल मेंडोन्सा गंटलकट्टेचे हांची वळख नातली कोणी नात म्हणून सांगेत एक बॉडी बिल्डर जावन आपलें प्रोफेशन सुरू केल्ले हे आज एक बरो सेवक वा समाज सेवक म्हूण सांगून सगळ्यांक बारेच वळखीचे गंटलकट्टेंत तांचेच एक ॲम्ब्युलन्स सर्विसी आसून सबार पिडेस्तांक तांचे गरजेक ते पावल्यात दीस म्हणना रात म्हणना लेकीन आसतना कोणे गरजेक आपयल्यार तुरंत वचून तांचे साखरेक पावचे अनिलाक आज कार्मेल कॅफेक आपोवन हाडणं तुमचे मुखार प्रस्तुत करूंक म्हाका भोव चड अभिमान भोगता तर तांची सेवा कसली तांणी कसलें पुरा कामां केल्यांत दुर्बळांक घरा बांदून दिल्यांत आनी कितें पुरो तांचो वावर आसा ताची एक झळक तुमचे मुखार आज आमी कार्मेल कॅफेर दवरतल्या तर येया तांचे लागीं आज आमी उलया तर अनिल बाब सर आमच्या प्रेक्षका तर्फेन आमच्या टिमा तर्फेन ह्या कार्याक तुमकां स्वागत म्हणटा फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट 2025 प्रशस्ती पटलान प्रशस्ती तुमचे कुशीन येवनूच आसात 17 वर्सांनी केल्ल्या सेवेक ह्या वर्सात हांव पाटी मेळोवंक सुरू जाला देखून त्या एका संगतीक हांव कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आसतना फर्स्टाक आमची त्या खातीर कॉफी चियर्स करया गे चियर्स तुमकां कॉफी आमची कार्मेल कॅफेची बारी फेमस पिवन कशी आहा म्हूण सांगा कॉफी बरी आसा तुमकां कॉफी पसंत म्हणून हांवें आयकलें कित्याक म्हळ्यार एका टायमार तुमी म्हाका सांगल्या प्रमाणे फाल्यां कॉफी पिवन दीस लोटल्यात म्हणून म्हाका गोत्त आसा तशें आसतना तुमची जर्नी तुमच्या ल्हानपणांत सुरू करया सो मानेस्त अनिल मेंडोन्सा म्हळ्यार कोण तांचें ल्हानपण कशें आसलें ती कयतावन येतात हॉस्पिटलचे तुमी तुमच्या कुटुंबाची जिणे विशयांत इल्लेशें म्हाका सांगतात की हांव म्हजें कुटुंब म्हळ्यार हांव जल्मालो हॉस्पिटल फिरगज आमी व्हड जाल्ले तेंत शिकप आनी शिकले तेंत आमी 9 जाणां भुरगीं तशें ल्हानपणारच आमचें कश्ट जिवीत आमचें घरी तशेंच आसलें की कोलवांचें वरांडा नाळ्यांचें घर आसल्यार आमचें मात एक कोलवांचें घर आनी त्या घरांत कशें की म्हळ्यार ते दीस आमी कशे काडल्यात म्हणून ते आमकां मात करता कित्याक म्हळ्यार शिकपाक येताना तशेंच
शर्ट घाल्यार पॅन्ट ना तशी आसली परिस्थिती जाल्यार म्हज्या आवयन मस्त म्हळ्यार मस्त कश्ट काडल्यात आनी आमकां घरान कांय उत्पत नासली त्या टायमार पूण आवयन आमकां कितें शिकाप दिवंक जाता तें शिकाप दिवन आमकां एक पंथ आपयलें आनी म्हाका कश्ट कितें जालें की म्हळ्यार म्हजी ल्हानपणांत म्हजी आवय म्हज्या हातान पयस गेली पूण हांव 3ऱ्या क्लासींत कोण आलो ते ताचे तान आमकां वयरेज जाल्यार मस्त कश्ट जाले जेवण ना इस्काला वचून शिकपाक बूक नात पूण बाबांनी सांगात दिलो बाबांनी जाता इतलें ते भेंडाकांनी येताले भेंडाकांनी वचून आमकां हांव एक 10वी म्हणसर वचत जाल्यार कश्ट जाले कित्याक म्हळ्यार आमकां इस्काला येताना आज कंपास बॉक्स हाडून म्हूण मारताले शर्ट तेंत धुवचें तेंत घालचें चड्डी तित्त धुवची घालची पूण तितून म्हणसर आमी काडलें ताच्या उपरांत इस्काल सोडल्या उपरांत मागीर आमकां वाट दुसरी दिसली ना कामाक वचपाचें पडलें घरांत उत्पत कांय ना म्हणटना बापूय तेंत आवय सरोन आतां एक 30-35 वर्सां जालीं बापूय 20 वर्सां बापूय सरलो बाबांनी इतले दीस गळोन तेणें म्हणून आमकां पोसलें मागीर इस्काल सोडिचें पडलें म्हाका कित्याक म्हळ्यार कांयच जालें ना कोणी त्या टायमार हेल्प करूंक की कोणाकडेन तितली कांय उत्पत नासली इस्काल सोडल्या उपरांत म्हाका शेजारच्यांनी म्हळें हांव तुका बेंगलोर आपूण व्हरतां होटलांत काम करता की म्हणाले हांव होटलांत गेलो होटलांत धरण पुसचे ते बारांत कामां सुरू केलें आनी राती ओंकल्यार आमी काडीचें पडलें पळय त्या दीस केल्लें आनी आज कुसुल्लें मोडे हांव आज काडटा दोरये रुमकुळची मोडी हांवें कितलींय काडल्यात पूण तें म्हणचें विशय पळय त्या होटलांत हांवें काम करूंक सुरू केलें ग्लास प्लेट धुवचें तशें कर मागीर थंय म्हाका सांबाळ चड मेळ्ळो ना मागीर हांवें थंय तावन चेंज करून बॉम्बे गेलो बॉम्बे होटलांत सरवलो होटलांत इल्लो सांबाळ चडीत मेळूंक सुरू जालो मागीर म्हाका थंय बॉम्बेंत कालें जालें म्हळ्यार जेवण आनी फ्री आसता तेजे जिम्माक वचोंक तेणें लक्षर जिम्मा आली तें पळयतना क्रेजी जालें जिम्मा वचोंक सुरू केलें वेळ मेळचो तो मागीर वर्स जावन येतना फिजीक बरी जावंक सुरू जाली मागीर त्या ट्रेनरान म्हळें तुवें कॉम्पिटिशनी केल्यार बॉम्बेन तुका कर्नाटकाच्यान आनी मेळचें प्रशस्ती इल्ली उणी कित्याक आमकां थंय वळखीचें कोणी ना पूण गेलो कॉम्पिटिशनाक आनी येताना ती 7-8 कॉम्पिटिशनाक गेलो म्हाका प्रायज मेळ्ळें ना कित्याक म्हळ्यार तितलें इजी ना थंय मागीर हांवें सोडलें ना कित्याक म्हळ्यार जेवण म्हाका एक फ्री आसलें इवन बटाटा वडा खावनय आमी थंय दीस काडल्यात कॉम्पिटिशनाक गेलो म्हाका एक 7वें स्थान अशें मेळोंक सुरू जालें पूण हांवें म्हजें साधन सोडलें ना मागीर अशें डिस्ट्रिक्टांत कॉम्पीट करता म्हाका एक 3ऱ्या स्थानार म्हणसर आयलो तेन्ना हांवें चिंतलें हांवें साधन केल्ल्याक म्हाका कांय म्हणी मुखार येवंक अवकाश आसा म्हणून परतून सुरू केलें 2ऱ्यार आयलो विनर जालो 2005 तशेंच घडलें थंय हांव बरो म्हळ्यार बरो तयार जावन आसलो म्हाका थंय डिस्ट्रिक्टाचे विनर केले टायटल दिलें ना थंय तें म्हळ्यार आनी एकलो महाराष्ट्राचो कोण आशिल्लो तें ताका दिलें म्हळ्यार दिवंक आशिल्लें म्हाका थंय काल केलें म्हाका गोतून ताका दिलें म्हाका अशें फील जालें आनी हांव कॉम्पिटिशन करिना कित्याक म्हळ्यार खर्च आसा मागीर म्हज्या फ्रेंड्सांनी थंय थंय कर्नाटका मल्ला म्हणलें पेपर फेमस तो म्हाका सोदून आयलो म्हज्या रुमाक आनी ताणें पळयलां कॉम्पिटिशन पुरा तो म्हणलो तुवें कर्नाटकाचो जावन तुवें कॉम्पिटिशन सोडून वचो कंटिन्यू कर मात कॉम्पिटिशन रावय नाका म्हणलो 2005 स्टेटाचें कॉम्पिटिशन हांवें मागीर काय करचें म्हाका कर्ज आशिल्ल्यान हांवें त्या रुमाच्या ऑनराडे म्हळें म्हाका इल्लें सपोर्ट ताणें म्हाका सपोर्ट केलो 2005 फुल्ल फॉर्मार आयलो आनी त्या 2005 म्हाका कोणें विनर करूं नासलो तो कॉम्पिटिशनाक येवंकूच ना भियान कित्याक म्हळ्यार हो पुरो रेडी जाला म्हणून ताका कोणें खबर दिली आनी 2005 महाराष्ट्राचे स्टेट महाराष्ट्र कुमार टायटल हांवें आपणायलें ओके ताच्या उपरांत पुरा नॅशनल तशें पुरा गेलो आज म्हज्या घरान दवरूंक जागो ना तितली मॅडल्सां देवान म्हाका फावो केली पूण आतां सगळी ऑपॉर्च्युनिटी आसा सगळ्यांक पूण त्या टायमार आमकां कितेंत नासलें पूण थंय आमी साधन केलां पूण आज म्हज्या भुरग्यांक येता म्हणचें सगळी तुमच्या दोळ्या मुखार आसा पूण आमकां त्या टायमार कांय नासलें पूण आमी म्हणचें इतलें भुरग्यांक आमकां मेळोना म्हणून तांकां निराशे करूं नजो तुमकां खंय आसा थंय वसा तशें जाल्ल्यान आज म्हाका दिसता हें पुरा 17 वर्सांत हांवें कितें केलां तें आज देवान म्हाका दिसता ह्याच जाग्यार हांव अँबुलन्स व्हरतना तिळण्याचें आहलें आमकां ती हेची वाट भितर येवं नासलो जिकी बेगी तारान पळय म्हजी धूव
रन्नर जाताना तुम्ही ताची इंटरव्यू घेवन येता म्हाका हेजे पडले करेक्ट पूण देवान पळया आज म्हाकाच हांगा येवन बसयला करेक्ट तर हे विचित्र देवाचे करेक्ट तितलें सांगूंक एक हांव आशेता ओके पुरो नमण्याचे कश्ट पळयता आतां पोटाक मेळनातल्या वेळारी बोण्णा लायफांत हांव सोडिना म्हणलें जाल्यार एक साधन खाण तुमी मुखार वचून आज हें जिवीत तुमी बांदून काण गेला देखून पयल्यान पयलें तुमकां हांव सलांग म्हणून गाशेत आसतना बॉडी बिल्डींग म्हणून सांगल्यार सुलाभ न्ही व्हेरी व्हेरी डिसिप्लिन्ड लायफ जायला आसल्यार मात्र करी येता इंजेक्शनां काण घेनासतना वा कालें काण घेनासतना बॉडी बिल्डींग करचें सुलाभ ना आमी नॅचरल बॉडी वय ते कशें करूंक साध्य जालें तुमी काल म्हळ्यार तुमचें शेड्यूल त्या वेळार कशें आसलें ते डिसिप्लीन तुमी कशें मेंटेन केलें खंयच्या वायट सवयक वचनासतना म्हाका इल्लें सांगतात की मेन थिंग तुमी सांगले बरे सक्कडी तांतू अवॉयड करचे हांवें इवन कॉम्पिटिशन हांवें म्हळ्यार 2005 हांवें टायटल स्टेटाचें आपणायलां जाल्यार चपाती हांवें उदकांत बुडोवन केल्या तितलें डायट करूंक आसा ताका कित्याक फॅट रिड्यूस करीचे तुमी करेक्ट गेन जावंक ना आनी खंयचेंत स्वीट्स ते हे खंयचेंत खावंक ना इवन आमच्या घरा आतां हाडलें जाल्यार सॉफ्ट ड्रिंक्स हांव पियेना आतां हांवें तुमी कॉफी दिल्यार हांवें पयलें सांगलें शुगर कित्याक म्हळ्यार आमी ती पयलेंतान अवॉयड केल्ल्यान करेक्ट आनी मेन कालें तेलसाणाचें खंयचेंत खावंक नातलें म्हाका तितलें ऑमलेट समेत आयला ते चपाती आमी उदकांत खाताना ती येटिंका येत करेक्ट ते कंटिन्यू ती पळयतना तो ओंकार येता पूण आमी तितले अवॉयड करन त्या अंतार पावुल्ल्यान इवन डायट म्हणचे आमी प्रोफेशनल डायट म्हळ्यार तांतयां ताका मस्तू करता चिकन आनी उकडलें चिकन खायचें तांतयां तशीं उकडली घरांत इवन मस्तू जाणांनी म्हळ्यार तूं तांतयां खावनूच तूं जियेता म्हळ्यार ताका तितलें प्रोटीन जायचें इंटेक तशें जाल्ल्यान मात आमकां करियत पूण त्या टायमार कशें जालें की म्हळ्यार आमकां सपोर्टेबल कोणी नासलो आमी कितें घडलें पुरो ताकात घाले आनी त्या टायमार कशें आसलें की म्हळ्यार बॉडी बिल्डर म्हळ्यार एकलो आसलो जाल्यार ताका तो बॉडी बिल्डर पूण आतां वाटेर 10 जाण आसतात ते क्रेजी जाला त्या टायमार कशें म्हळ्यार सपोर्ट कोणूच नासलो पूण देवा करगा आमचें सदन आमी सोडूं ना पूण ते देवान म्हळें हांवें कोण मिनत काडटा ताका ताचो प्रतिफळ खंडीत आसा पूण आमी अशें न्ही की ताका मेळ्ळें म्हाका मेळोंक ना ताची वाटेचें आमी आडोवचें तें न्हू आमकां खंडीत सफर कोण करता आनी कोण राखता आतां म्हाका 17 वर्सां उपरांत ह्या स्टुडियोंत येवन हांवें बसचें जाल्यार ते एक भागत कित्याक म्हळ्यार हांवें चिंतूंक ना आज आतां तुमी आपयनातले जाल्यार हांव खंय मातयेंत आसता काम करन कित्याक म्हळ्यार म्हजी सेवा हांव सकाळीं तो सांज मुसर तांचे वटू काम करनासता म्हाका देवान ते कितें म्हळ्यार आज पयशे ना जाल्यार म्हजे कडेन भलायकी दिल्या करेक्ट गळची सकत दिल्या आतां म्हणचे म्हज्या अकावंटांत आमी तुमी चॅक केलें जाल्यार हांव झिरोर आसा कित्याक म्हळ्यार हांवें घडिल्ले पुरा लोकांक घालता मस्तू जाणांनी म्हळें अशेंय म्हणा तुका पिशेंस सायबा ते पयशे तुवें वाडी गेल्ले जाल्यार वय तांणी सांगिल्ले प्रकार वाड मेळटी पूण ताचें बेसा हांव आज बरोवन गेला ते हांव तेंत पात येता म्हाका हांव गेल्या उपरांत म्हजीं भुरगीं उपाशी पडची नात कोणी एकलो तरी म्हाका म्हज्या कुटुंबा सांगात दितलो कित्याक म्हळ्यार हांवें हांगा बरें केलां रायट ते मात हांव चिंता तितल्यांत तुम्ही तुमचे शिकापी मुखार व्हरतात आनी ताच्या उपरांत तुमी वचून दुबयच्या गांवाक पावतात सो ते दुबयच्या गांवांत तुमी कालें करनासले आतां तें तुमची बॉडी बिल्डिंग जर्नी तुमी कशी कंटिन्यू केली दुबयक वचत जाल्यार हांव बॉम्बे आसलो पळय हांव होटलान काम करनासतना म्हज्या भावान म्हळें म्हजो भाव दुबय आसलो तूं काय विजीट विजा काडटा आनी येताय की दुबय म्हणलो म्हाका खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार एक दुबय वचोंक आसा हांव म्हजें कितें सर्टिफिकेट तातूंत प्लस पॉयंट कितें म्हळ्यार म्हाका कितें मेळ्ळ्यात त्यो सर्टिफिकेट पुरो हांव व्हरून गेलो आनी थंय म्हाका इंग्लीश गोतून नासली भावान म्हाका हॉटेलांत थंय ताणें हॉटेलांत गेलो जाल्यार हॉटेलार आसा तूं थंय एक इंटरव्यू दी आनी हांव इंटरव्यू गेलो म्हाका कितें म्हळ्यार कांयच एक कुडको इंग्लीश म्हाका गोतून नासलें आज हांव 11 भाशा उलयतां ते कित्याक म्हळ्यार हांव गेल्ल्या ना म्हाका थंय इंटरव्यू घेतना फस्ट म्हाका थंय मुखार बसयलो आनी हांवें फस्ट म्हजे कडेन कितें सर्टिफिकेट आसात त्यो हांवें ताका दिल्यो ताणें तितल्यो पळयल्या उपरांत तो इतल्यांत म्हणालो तुका इंडियान कितें काम दिवना हांवें कांय म्हणचे बरी नासल्या तो इतल्यांत म्हणून सर्टिफिकेट हांव तुजी इंटरव्यू काणी घेना फाल्यांत हांव तूं म्हज्या जिम्मांत ट्रेनर जावन काम कर म्हणून देवा कर गा दुसरे दिसा हांव थंय जॉइन जालो सांबाळांनी हांवें कांय विचारूं ना कित्याक म्हळ्यार हांव विजीट विजार गेल्लो तर इतल्या त्या टायमा भितर फाटी येचे पूण म्हाका थंय काम मेळ्ळें हांव कामां सेरवाल्या उपरांत मागीर म्हणाले हांव तुका स्विमींग पुलांत ड्युटी घालता कित्याक म्हाका स्विमींग त्या वेळार गोतून नासलें तेय रिस्क हांवें म्हळें ओके स्विमींग पुलांत घालतना ते आउटडोर स्विमींग पूल दगीन सोसूंक जायना घालो एक दीस अशें घडलें थंय ती अर्ब्यांक मस्त भुरगीं तांणी कालें करचें भुरग्यांक स्विमींग पुलाडे हाडचें आनी ती न्ही सोडचें आनी एक दीस म्हाका थंय बसले म्हाका अशें जेम आयलो हांव म्हळ्यार दगीक बसोंक जाय म्हाका कितें उदकांत बुळबुळ आयिल्ले बरें दिसलें तें भुरगीं व्हरून पडलां तें
तांतू उपयत म्हळ्यार बुडोवन गेलो बुडोवंक ट्रेक देवानंतर राखलें म्हाका ते एक स्टिक आसली हांवें ती स्टिक काडली म्हाका म्हळ्यार उपयोग ना हांवें बुडलो जाल्यार दोगांय दोगांय येतात हांवें स्टिक आसली ती धरली आनी त्या स्टिकांत हांवें ताका ओडलें ते हांवें तांकां सांगोना दुसरे दिसा हांवें सांगलें हांव स्विमींग पुलाक वचना ताणें विचारलें खाल्या पूण मना म्हाका ट्रेनींग ना हांवें कशें ड्युटी करीत हांव जिम्मान मात रावता ते वेळार ते म्हणाले हांव तुमकां लायफ गार्डाचें कितें ट्रेनर आसात तुमकां लायफ गार्डाचें हांव ट्रेनींग दिता CPRाचें न्ही म्हणाले देवा करगा तेय काण गेले आज देवा करगा तेय स्विमींग पुलाची म्हाका येता खंय एक बुडलो जाल्यार कोणी हांव एक काडीन म्हणलें म्हाका एक धैर्य आसा तशें फिटनेस ट्रेनर जावन रावलो ताचे उपरांत गळिल्ले पयशे कितें आसात हांव खाजर जावचो म्हजो टायम येता ना खाजर जालो ताचे उपरांत म्हजी यजमान ते इस्रायलान काम करता ताका गल्फाक हाडूंक जायना हांव इस्रायलाक गेलो दुबय सोडून म्हणजे प्रसिलाबाई तुमच्या एका जीडीएच्या सक्सेसाक फाटल्यान तांचो एक पटिंब कित्याक म्हणटात एवरी सक्सेसफुल मॅन हॅज अ वुमन बिहायंड हर म्हणटात बिहायंड हिम म्हणटात तशें म्हणटाना तुमची प्रसिलाबाई तिका हांवें तमाशेका केदाळे म्हणचें तुमचे कडेन उलयतना तुमचे सेक्रेटरी म्हणून तिका सांगचें हांवें तशें तुमी एक सेक्रेटरी कशें मेळ्ळात कशी वळख जाली कशें काजर जालें दुबय ताची भयण दुबय काम करता आनी म्हाका हांवें दोग तेग जाणांनी म्हळ्यार म्हाका खंय चेडूं आसला जाल्यार कित्याक म्हळ्यार आमकां कोणाची तितली वळख नासली सगळ्यांनी पळयलें कित्याक म्हळ्यार बॉडी बिल्डर म्हणटाना इल्लेशे खौज येतात तशें ताणें एक फोटो दाखयली म्हाका आनी त्या वेळार म्हजें घर जावन नासलें म्हाका घर नासलें आमी सांगाता रावचे आशिल्ले हांवें ओके म्हळें मागीर उलोवणें जालें कित्याक म्हळ्यार तांकां तांची फॅमिली म्हाका वळखताले हांव तांकां वळखनासलो हांवें ओके म्हळें तांची फोटो पळय आनी म्हाका कॉन्टेक्ट करूंक थंय कॉल वचनासलें करेक्ट कॉल हाचेर एटलिस्ट उलया म्हळ्यार तें कोण म्हणून हांव नेना एक शब्द उलया म्हळ्यार आमकां कॉल दुबयतान इस्रायलाक वचनासलें तशें जाल्या उपरांत हांव गांवाक आयलो मागीर तांच्या घरा गेलो आवय कडेन उलयतना कित्याक परिस्थिती म्हळ्यार ते तांची धूव म्हज्या हातान दितात म्हणून म्हाका गोतूना कित्याक म्हळ्यार म्हाका घर नासलें हांवें आवय इतलेंच सांगलें आज घर ना जावं पुरो पूण तुजी धूव म्हाका दिली जाल्यार त्या वेळार म्हजें कोलवांत म्हळ्यार कांय ना त्या टायमार निल्ल काजराकी हांवें गळिल्यांतलें तर जायचें पळय आवयक हांवें तांच्या उतार दिले तिका हांवें माय म्हणचें तसो मागीर आतां ती मरण पावली जाल्यार ती सरकार पळयता आसतलें तिका मायंत म्हणचें तिका एक उतार दिल्लें तुज्या धुवेक आमच्या म्हजें म्हणलें घर हांव बांदून दिता थंय तूं जीव आसतना आनी तें घर नातल्लें त्या वाठारांत आज पळोवंक गेल्यार म्हजेंच आसलें घर तें व्हडलें कोणायचें ना हांवें म्हणचें म्हणून न्ही कित्याक म्हळ्यार पयलींची जिणी पळोवंक येताना म्हाका कितेंत नातल्लें पूण देवान बेसांव दिलें ते व्हडलें 3000 स्क्वेअर फिटाचें हांवें त्या जाग्यार हांवें परचेस करून बांदलां जाल्यार म्हजें पयशांचेंय बोळ न्ही पूण हांवें उतार दिल्लें तें केलें पूण आज रावोंक नासलेल्या म्हाका एका वर्सा भितर 9 घरां हांवें दुबळ्यांक बांदून दिता एक मूठ जेवण म्हाका नासल्याक आज एक मूठ जेवण हांव दुसऱ्यांक दिता जाल्यार हें सक्कडी आसा पळय तें देवाचें बेसांव मात म्हणयत कित्याक म्हळ्यार आज मूड भितरीन कोणाकय सारलें जाल्यार म्हजी परिस्थिती तांकां गोत्ता आसा देवेर मेच्चुना बेले म्हणटात आज आमच्या क्रिस्तांवाचें न्ही आसतना अनधर्माचें तुका एक उतार सांगता आसतना म्हाका खुशी पावता कित्याक म्हळ्यार आमच्यांत आसा आमी धर्म पळोवंक जायना आमची सेवा कितें आसा ती आमी कंटिन्यू करण्याची देवान थंय म्हणसर पावयला आज वर्सा भितर म्हणजे 3 म्हयन्यां भितर सरी सुमार 175 घरां म्हाका आयल्यानंतर चिंता दवरीचे तांकां एक भरवसो आसा हाचेर तावन तें जाता म्हणून करेक्ट तें जाल्यार हांव तांकां निराश करून हांवें तेंय सांगचें पूण तांकां तें गोत्तू ना आनील खंय तावन हाडून बांदतलो करेक्ट आज पतोर नात रेव ना एका पत्राक 28 रुपया मेळचो आज पतोर 50 रुपया विचारतना खुद्दू म्हाका बांदचें जर गरज जालें जाल्यार साथ देना पूण देवान पळय आतां परवा 9 तारीख रेवच्या म्हयन्याचें एक घरांत वकल आसा तें जैन धर्माच्या 65 वर्सां जावन कोणून तूं वचनातल्या त्या एका दादल्याक म्हणजे तो 55 वर्सां जावन सगळे मूड भितर पेपर घालता पेपर राजण्णा म्हणून कोणूच ताका सांगात दिलो ना 65 वर्सांनी जायनातले 4 म्हयन्या भितर हांवें घर उबें केलां ताच्या त्या कुशेक आहा पळय तें आमी मोलमदूं जायना कित्याक म्हळ्यार तें हांवें सांगूनच ना कडी सोडून जिवीत नाका म्हणलें जाल्यार ते एक पावल्यात म्हण सांगून हांवें आयकलें सो ती एक जर्नी आमकां हांव दुबय म्हळ्यार दुबय म्हाका जेवण आनी म्हळ्यार बॉडी बिल्डींग म्हणटा म्हाका जेवण जायचें थंय सक्कडी मेळटालें पूण इस्रायलान ताची ती खबर हाणें केदाळे फोनार सांगचें आसलें गांवाक आयल्या उपरांत हांव बिस्कीट खाता कॉफी पियेता हांवें केदाळे ताका विचारचें आसलें तुका जेवण ना गी थंय म्हणून इस्रायल म्हणटा सक्कड थंय आसा हांवें हाचेर सर्च केल्ल्या प्रकार आनी म्हणचे जाल्यार कामां येताना बिस्कीट खावन येवची कॉफी पिवोवचें म्हाका हांसूंकूच येतालें मागीर हांव थंय गेल्या उपरांत तें पळयल्या उपरांत म्हाका खंयची वाट धांवून येवची म्हूण हांवें चिंतली कित्याक म्हळ्यार एकच बुटी तुका 10-15 दीस जेवण ना जायत जाल्यार
कशें जायत तशी परिस्थिती जाली. कामाक व्हरचें आहलें, खंय कामाक आनी धाडचें आहलें जाल्यार जाग्यार वचून काम करून त्याच बसार हांवें फाटी येवचें. कित्याक म्हाका गोत्तू ना विशय, जेवण ना, सांग म्हणसर हांवें कशें उपाशी रावचें, घरा येवन परतून रांदिचें आमी. ताचें हांवें म्हळें हांव आनी हांगा रावना, म्हाका कितें म्हणी कर फाटीं धांवाक इंडिया धाड म्हणून. लास्ट रडलें तें गुरुवार आशिल्लें, भुरग्याचें अशें पोट दाखयलें, हाचे खातीर म्हणी तुवें रावचें म्हणाल. मागीर म्हाका थंय दाखयल्या उपरांत म्हाका ताच्याक ऑप्शन नासलें. पूण देवा कर हांवें सोंसून व्हेलें तें. पूण आज सक्कडी दोळ्या मुखार देवान दिला. करेक्ट. आज कितें हांवें त्या दीस हांवें म्हळें तुमकां, हांवें भिकणां काडून खावन जियेलो तर, पूण आज म्हज्या भुरग्यांक संवसारार कितें मेळटा तें हाडून दिवची कॅपेसिटी देवान म्हाका पाव दिल्या. पूण आज तेंत म्हळें सक्कडी ऑपॉर्च्युनिटी आसा, सक्कडी दोळ्या मुखार आसा, पूण समाधान खंय आसा. करेक्ट. न्ही म्हणचें हांवें मस्त जाणां इनवांचेर म्हजे कडेन मस्त जाणां तर्क उलोवंक येताना हांवें म्हणचें ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತೇರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಕಾರ್ದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಮ್ಮದಿ सक्कडी आसा दोळ्या मुखार. करेक्ट. आनी ताच्या उपरांत भुरग्यांच्या भविश्या खातीर कित्याक थंय रिस्क लावचे मस्त प्रॉब्लेम आसा जाल्ल्यान 2017 भुरग्यांचो मेत कुटुंबाचो मेत तुमी गांवाक येवन गांवांत सेटल जातात. आनी हांगा सेटल जाल्या उपरांत तुमची एक जीडी म्हळ्यार तुमी सांगले म्हाका आळवाजाची एक ती काणी तुमी सांगली म्हाका, आनी तुमची ॲम्ब्युलन्स सर्विसाचे तुमचे जिवीत थंय सुरू जाता. सो ती एक जर्नी कशी आसा? वय 2017 आयल्या उपरांत हांव घरा बसोवना. कितें म्हळ्यार हांव पयलीं आळवासांत हांवें काम केलां, थंय म्हजो डॉक्टर एकदम क्लोज. हांवें थंयसर सकाळीं सांज म्हणसरी हांवें म्हणचें जाल्यार सेवा दिवंक गेलो. आतां ट्रॉली जाय जाल्यार एक्सिडेंट जालें जाल्यार म्हळ्यार म्हजें तेंच जर्नी करनासलो. सांज म्हणसर काम केलें जाल्यार हांव 1 रुपय तांचो हांवें कोणाचो खाण गेल्लोय ना, म्हाका पेमेंट दिल्लेय ना. आनी कोणी पेशंट येताना बल्सान 10 रुपये अशें घालताले, हांवें तांचे खाण गेल्ले ना. येन्ना बेलें म्हणून हांव तें करना आहलो. कोरोना आयलें 19th. कोरोना आयल्या उपरांत तेंत कोणी मरण पावलो या खंय हेल्प जाय जाल्यार हांव वेतालो. आनी थंय म्हाका कोरोना आयलें 19 म्हाका कोवीड आयलें आनी म्हाका एडमीट केलो. भितर येताना तोंडाक आमी मास्क घालून वचत जालें. चिंतलें हांवें आज आतां हांव मास्क घाल्लें तर फाल्यां म्हज्या बॉडीक फुल्ल मास्क घालून धाडटले. कित्याक म्हळ्यार ताच्या भितर गेल्या उपरांत हांवें डॉक्टरा कडेन एक रिक्वेस्ट केलें, म्हाका एक रूम दिया. थंय रुमा आनी खंय फेसिलिटी नासली. एका व्हरून जनरल वॉर्डान घालतना तें भितर एंटर जातना थंय हांवें धैर्य काडून गेल्ल्यान मात वाचलां. कित्याक म्हळ्यार ऑक्सिजनार आहात, खंयच्या नोमनेर आसात. थंय हांवें धैर्य काडून म्हाका एडमीट केलो जाल्यार एका मनशा पळोवंक या उलोवंक थंय अवकाश दिवना. कोण येतात तोपतात. आज म्हणसरी म्हाका गोत्तू ना तो तोपलो मनीस कोण म्हण, नाल्यार ताका 4 काडूंक घाल. कित्याक म्हळ्यार इंजेक्शन म्हळ्यार म्हाका जायना. करेक्ट. तोपली जाल्यार देवा कर गा थंय वाचयलो देवान. ताच्या उपरांत हांवें रावयलें ना म्हजी सेवा. 2019 हांवें सेवा दिवन येताना म्हाका डॉक्टर म्हणालो तूं इतलें पुरा करतना दुसऱ्यांच्या ॲम्ब्युलन्सार काम करताय, तुजेंत आसल्यार कितें तें म्हणून हांवें चिंतलें आनी हांवें लॉन काडलें ॲम्ब्युलन्साक. ॲम्ब्युलन्स घालें. 21 वर्साची जर्नी जाली. 21 ते एक व्हडलें म्हळ्यार व्हडलें मिराकल म्हणयत. ते यूपीक एक पेशंटाक व्हरूंक आसलें. सगळे संवसारभर उलयतात तो कोण गी म्हणून म्हाका इसर चिंतलें आर येर म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तो वासात ना म्हणलो एक व्यक्तीक 21 एज. आज तो फोन कर म्हाका, हांव तुजे तो हेंक देवेरीचे भगवान कोई न्ही मेरा भगवान आप म्हणटा ना तें चिंतचे बरी ना. कित्याक म्हळ्यार 41 घंटे 2700 किलोमिटर त्या ॲम्ब्युलन्साच्या अशा एका सिटीर बसचे जाल्यार आमी युरीन आमी कंट्रोल कर म्हणसर गेल्या जेवण नासतना. कित्याक म्हळ्यार रावोवच्या परिस्थितीर नासले. कित्याक म्हळ्यार तो पेशंट कोमांत आसा, आत्तां मरता की घडये मरता. ताचे वयल्यान आमकां 0 ट्रॅफिक दिवना आनी ताचे वयल्यान एक डॉक्टर ना, एक नर्स ना. त्या इको गाडये भितर आमी ऑक्सिजन दवरीचे बापूय ताच्या सरसीन आसा. पेशंट मेल्ल्या मोड्या बरी एक सोबदू कितें जाता म्हणून इसार येत म्हळ्यार तो थंय बॉडी ताचो जीव काडटा म्हणसर कसो हांवें हांगा दवरला तो सोत्त थंय म्हणसर तो आल्लो. पूण देवा कर गा देवान आमचो खंय आस सोडलो ना. आनी सगळें हांवें म्हळें सगळें म्हज्या मोबायलार एक नित्या धर्माची फोटो आसची तीच पळोवन येतालो हांव वांसय ताका एटलिस्ट एक थंय येता म्हणसर जीव तसो एक वांसय. पूण देवान आस सोडलो ना. आतांय म्हणटा म्हजो जीव तुमी वांसयलो जाल्यार डॉक्टरांनी न्ही तो तुमी म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार सगळ्या आस्पत्रेन ताका व्हरीचें म्हणून हांवें चिंतलें. हांगात मूडबिद्रीन तो 15 दीस तो कोमांत आसा म्हणटाना तो वांच्या परिस्थितीर नासलो. तसो मांडो सगळो पिटो जाल्लो. तो उलटो तो गोडावनाचें काम करतना सीट काडूंक येताना तो निसरून पडलो. 2 जाण पडले. तो उलटो पडिल्ल्यान असो मांडो पिटो जालो आनी एकलो असो पांय डॅमेज जालो. ताका ट्रेनीर तांणी ताका धाडलो. पूण हाका
खंयच्याय म्हळ्यार कोमर आसलो जाल्यार कांय करूंक ना करूंक जावना ताका फ्लायटाक हांव एअरपोर्टाक गेलो आहा एअरपोर्टान ती ताका पळोवन इतल्यान अथॉरिटी म्हणाले हाका आमी खाणी घेना कित्याक म्हळ्यार तो पेशंट कोमांत आसा आमचे कडेन ऑक्सिजन ना वयर सेकंड आमचे कडेन फ्लायटान म्हळ्यार ताका डॉक्टरांनी आपोवन व्हरूंक म्हळ्यार फ्लायटार धाडूंक म्हणून पुराय वय वय arrangement वय केल्लें. पुरो अरेंज केल्लें म्हळ्यार ताच्या ओनर कोणा सांगता तो काम करता ताणें चिंतलें आनी रिस्क आनी कित्याक म्हळ्यार तो वांच्या परिस्थितीर ना अटलिस्ट आवयचें तोंडपणी पळोवन मेलो जाल्यार आवयक अटलिस्ट हांव एक समाधान समाधान म्हणून तशें ताणें चिंता दवरून एअरपोर्टाक गेलें म्हळ्यार मूडबिद्रींतावन UP मुशेर मोरादाबाद वय मोरादाबाद तितली जर्नी तुम्ही एकाच स्ट्रेचर त्या कॉमर असल्या मनशाक डॉक्टर नसताना नर्स नसताना तुम्ही काढून वेला वय कोण देर साहेबा तुझे तुम्ही हे सांगता आसतना म्हाका लिटरली हांगासर गूज बम्स येवन आसात पूण हातावर म्हळ्यार हांव वरीन न्ही ते पूण तुम्ही रिस्क काडना ते प्रोसिजर म्हणून जाल्यार डॉक्टरांनी कशें तुमकां एलाव केलें ही पुरो जर्नी हाचे विशीं डिटेलार म्हाका सांगलें जाल्यार बरें आसलें. तें कितें घडीत जालें हांवें एअरपोर्टाक गेलें म्हणटना थंय ताका रिजेक्ट केलो हांवें डॉक्टराक कॉल केलें आतां पेशंटाक व्हरूंक दिना जाल्यार हांवें काय करीचें डॉक्टर म्हणालो तूं रिटर्न परतून आस्पत्रे काड शुक्रारा दीस तो हांवें आस्पत्रे काडलो शुक्राराची नायट गेली शनिवारा दिसा सकाळीं हांव येताना असो पेशंट असो कोण बापूय आसा तुवें कशें एअरपोर्टाक गेलाय तशेंच डेल्ली व्हरीचें म्हणून म्हज्या पाटेक तो हांवें म्हळें हें डेल्ली म्हळ्यार खंय आमकां मूडबिद्रींतावन कोडी व्हरूंक वचो कोणी हार्टाचे पेशंट आसतना तितलें बेन दिसता कित्याक म्हळ्यार गाडये वयर कितें जायत कित्याक वय आनी देवा कर का म्हजी ॲम्ब्युलन्स येवन 5 वर्सां जालीं जाल्यार सत्यान सांग धैर्यान सांगता म्हज्या गाडये भितर एक कोणी डेथ जाला म्हणून आज मुजार ना तेणें देवाचें तें बेसांव आसतलें कित्याक म्हळ्यार तें मिराकल हांव डॉक्टराक विचारलें आतां हांवें खालें करीचें ताणें एडमीट केलो बापूय म्हणालो म्हाका डेल्ली पावयचें म्हणून हांव डॉक्टराशीन परतून गेलो डॉक्टर म्हणालो काले म्हणून उलयताय तूं डेल्ली खंय आसा हांवें पिक्चरान पळयलां करेक्ट डेल्ली म्हाका गोत्तू ना तूं काले म्हूण चिंताय तो पेशंट खंयच्या परिस्थितीर आसा गोत्ता अनिल हांवें इतलेंच सांगलें हांव व्हरतां ताका डॉक्टर म्हणालो हांव एक लेटर दितां त्या लेटरार तुवें सैन करीचें आनी हाची कितेंय आसा जाल्यार जबाबदारी तुवें घेवची तूं रिस्क फाल्यां कालें जाल्यार म्हजे आस्पत्रे वयर या म्हजे वयर येवन वचो हांवें तें लेटर काडून गेलें हांवें सैन घाली तें लेटर काडून हांव स्टेशनाक गेलो स्टेशनाक वचून SI आसलो SIक हांवें सांगलें येन्ना म्हजी गाडी बेद्राड डेल्ली पोपूण सर हेंकूंजी लेटर म्हाका एक लेटर दिया म्हजी गाडी हांगा स्टार्ट जाल्ली पावता म्हणसर खंय चॅकपोस्ट जावन खंय पुलिसांनी रावून वचो तोय इतल्यान म्हणालो तूं काले म्हूण चिंताय डेल्ली खंय पेशंट आसा म्हणटाय तूं आनी लेटर दिचें म्हणटाय खंयच्या अर्थार हांवें लेटर दिवचें हांवें इतलें सांगलें सर वंजी लेटर करलें सर लेटर दिता म्हणालो तो इरना गाडी उंता जिरांडा लेटर करपे पिरा बन्नाका मात्र म्हाका तूं कांय सांगनाका गे आमी अशें दिल्लें कित्याक हांवें म्हणलें दी ताणें दिलें सैन घाली हांव तें लेटर काडून परतून डॉक्टराशीन गेलो डॉक्टरा सांगलें स्टेशनाची हाडल्या तो इतल्यांत म्हणालो तुका आनी खालें करूंक आसा तूं कर हांव ना पेशंटाच्या बापायक सांगलें अभी हम लोग को जाने का तुजें बॅग रेडी कर आनी हांवें तसताना म्हज्या येजमान्याक फोन केलें म्हजी 2 जोडी वस्तूर म्हज्या बॅगान घालून दवर थप्त गेल्ल्या वस्तुरार हांव गेलो घरा ताणें विचारलें खंय येताय आतां विचारी नाका हांव सांगता तें वस्तूर काडून गेलें ॲम्ब्युलन्स कडेन आयलो ड्रायव्हराक फोन केलें ताका इतलें सांगलें रड्ड जोते ड्रेस बता आले ताणें चिंतलां म्हजी गाडी आनी एक आसा थंय भोंवूंक येता आसतलें म्हणून तो वस्तूर हाडून आस्पत्रेक येवन पळयतना ताका खाले उलोवचें म्हणून कळोना कित्याक म्हळ्यार पेशंटाक घालूंक आसा डेल्ली थंय कोमार आसा थंय म्हणालो त्याक रिस्क देतोंदार परबुले वोडे पळय हांवें म्हळें हांव आसा भिया नाका तुज्या माथ्यार येना कालेंय जालें जाल्यार हांव आसा तूं धैर्यान बस तो म्हणालो ओके पेशंटा तसताना हांवें गाडयेर शिफ्ट केलो बापायक सांगलें तूं बसी दोनी लेटर काडून गेले ऑक्सिजन सिलिंडर घाले गाडी आमी शनिवारा संजेर 5 वरांक भरती चालू केली 5 वरां सुरू केली गाडी कंटिन्यू नॉन स्टॉप म्हणले बरी गेल्या खंय येता गाडी कांय ना खाली एक मोबायलाच्या हाचेर मॅपार पळोवन वचपाचें जाली शनिवाराची रात सकाळ आयले आयताराची दीस आयतार रात सोमारा सकाळीं 10 वरांक आमी डेल्ली पावल्या थंय येताना तो परतून म्हणटा डेल्ली न्हय मोरादाबाद थंय तावन 160 किलोमिटर आसा देवा हें खंय व्हरचें देवा हांवें म्हळें देवान म्हाका थंय हात सोडूं ना आनी मध्य प्रदेश पावतना कंप्लीट तो डेथ जाल्ले बरी ताणें बापायन म्हळें तो ताचें जालें कित्याक म्हळ्यार ताचें कांय ना नासता वय हांवें ड्रायव्हराक म्हळें गाडी रावय हांव देवलो आनी गाडी ओपन केली आनी पळयलें म्हाकाय इल्लोसो डावट जालो तो आसचो ना म्हणून कित्याक म्हळ्यार
ते काले म्हूण चेक करचे कित्याक म्हळ्यार हांव डॉक्टर न्ही करेक्ट पूण अर्द्याडे जस्ट असो एक हात दवरतना म्हाका कितें बगलें ओ जिवंत आसा हांवें ड्रायव्हराक सांगलें ऑक्सिजन हांव इल्लें फास्ट दवरता सेकंड AC कुलींग दवरया आमी फुल AC पाडलें म्हळ्यार AC कुलींग दवरली कित्याक म्हळ्यार ताका वेदर चेंज जालो दग म्हाका इल्लें कुलींग येताना म्हाका अशें बगलें ओ जीव आसा बापाय सांगलें ओ मरा नाहीये जिंदा आहे भगवान आहे म्हळें थंय हांव ड्रायव्हराक सांगलें आतां कितल्या स्पिडार आसा एक 20% चड दवर 120 आमी आमची गाडी इको ती हालता अशी जाली की ते देवा कारणान थंय UP वचून पावल्या आस्पत्रेडे पावली गाडी डॉक्टर कोणी भायर येनात कित्याक म्हळ्यार आमकां नेणा ती आस्पत्र हांव धांवलो डॉक्टराडे असो एक पेशंट हाडला डॉक्टर म्हणालो आमकां चेक करीचे भितर हाडिचे नर्सां आयली म्हाका एकतगीर ताणी एटींग काडल्यार पुरो भितर डॉक्टरान काडलें मागीर चेक करून भितर येयलें लास्ट इतल्यान तो म्हणालो डॉक्टर तुवें कित्याक रिस्क काडून गेले यू नो दॅट पेशंट कोमा नो डॉक्टर्स नो झिरो ट्रॅफिक वाय यू टेक द रिस्क मागीर लास्ट म्हणालो यू आर द ग्रेट तेंत तितलें म्हणलें ते रावो ना गाडी कित्याक म्हळ्यार म्हाका तें कळलें म्हणून थंयच्यान हांव दिल्ली येवन थंय आमी हॉल्ट केलें कित्याक म्हळ्यार आमकां तितली पुरा सण आशिल्ली दिल्ली रावयलें दिल्ली रावन दुसरे दिसा ड्रायव्हर म्हणालो ನಾನು ಮದ್ಮೆ ಆಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಇಂದು ನಸೀಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಕುತುಬಿನಾರ್ पळय रे आमी दिल्ली तेग पळय हांव कितें म्हळ्यार हांव काजार जावन म्हाका भोंवची अवकाश जायना तो म्हणलो आतां आमी वचून पळया आतां काय सांगलें ओके हांव तुका भोंवडयता सगळें ताजमहाल तें पळोवन आमी फाटी आयल्या फाटी येवन म्हजी गाडी फस्ट हांवें कारकोळ आत्तूर आनी मुखार दवरली वाती पेटयल्यो ताकाय सांगलें तुवें कांय मागलां जाल्यार तो म्हणलो हांवें काटिलापेक तो हिंदवाचो पेशंट मुस्लीम आमी तेंत म्हळें तें नमाकुडला टीव्हींत हांवें एक ताणी इंटरव्यू काडून येताना म्हळें तें देवानंत मिराकल केलां कित्याक म्हळ्यार हांव क्रिस्तांव ड्रायव्हर हिंदू आसलो पेशंट मुस्लीम ते एक जण देव आसले ताणेंत राखलां आसतलें कित्याक म्हळ्यार आमी खंयचेंत आशा दवर नसोना इवन हांव पयशांच्या आशेन गेल्लो जाल्यार तें व्हडलें बील जाता 1.5 लाख 2 लाख बील करते हांवें खाली 85,000 बील काडून गेलां जाल्यार 48,000 हांवें पेट्रोल घाला 12,000 ड्रायव्हराक दिल्यात 7-8 हांवें अँब्युलन्साचे सर्विसा दवरल्या तातूंत कांय उरलें ना पूण आज संवसारभर लोकांचे बेसांव आसा कित्याक म्हळ्यार तुवें एक थंय जिवन चयलाय देवा तुवें अशें सांगतना सत्य म्हजे एखाद्या वेळा हात पांय पुरा कोल्ड जाले एकपडीच्या कित्याक रिस्क काडूंक साध्यच ना एका कॉमर्सच्या मनशाक तें एका अँब्युलन्सार घालना कोणी नासतना तुमी एक तितले किलोमिटर हें करन ब्रेक नासतना हॅट्स ऑफ टू हांव चिंता हें साध्य खाली एक फकत एक मिराकल जाल्यार मात्र हें साध्य म्हणून म्हाका भोगता हाचे उपरांत कालें सांगचें म्हणून म्हाका हें समजना कित्याक दिस इज रियली टचिंग लायक आय डोंट नो वॉट टू से देवाचें बेसांव सिरियसली कित्याक हाचे विशीं हांवें इन्सिडेंट ल्हान हांवें खंय वाचलें पूण तो तुत्तू मनीस म्हूण सांगून तुवें आज म्हाका सांगतना कळ्ळें सो रियली हॅट्स ऑफ टू आनी ताच्यान म्हाका सड्ड संतोशाची गजाल कितें म्हूण सांगल्यार तो मनीस कोमार ताका मोर्द ताच्या आवय निमाणें ताचेर एक दिश्ट घालून दी म्हणल्यार काय तुमी असो ते सोडूंलें बट तो आज जिवंत आसना अजुनूय तुजे कडेन तो कॉन्टॅक्टार आसा जाल्यार म्हयन्याभर फोन करता आनी म्हाका सांगता म्हजो जीव आसलो जाल्यार तो देवान न्ही तुमी म्हजो देव म्हणटात कित्याक म्हळ्यार हांव एकलो येना तातूंत ड्रायव्हरय आसा तोय तेंत म्हणटा फाटल्या 20 वर्सांतल्यान हांव ड्रायव्हिंग करता म्हाका कोणी वळखलो ना पूण त्या गाडयेर हांव बसलो गी आज संवसारभर म्हाका आपयता तूं ड्रायव्हर जावन म्हज्या प्रायवेट गाडये येताय की तें जालां जाल्यार तुजें तावन म्हणटा तो केदळे खंयच्या रातीक आपयल्यार थोडे कित्याक म्हळ्यार म्हज्या अँब्युलन्स आनी म्हज्या घराक 5 किलोमिटर डिस्टन्स आसा खाली तशें ते एमर्जन्सी जाय अतंत जाय म्हणटाना हांवें धांवून येचें जाल्यार 5 किलोमिटर डिस्टन्सार येचें थोडे फावटी अशेंय जाता रातीचें आतां सकाळीं हांव सांज मुसर लोकां खातीर काम करतना म्हाकाय पुरो जाता रातीच्या 2 वरां की हांवें मस्त लास्ट टायम ते 1.5-2 म्हयन्या पयले एक बायल मनीस ताका अटॅक आयिल्ले 12-12:30 वर म्हाका पुरो जाल्यार न्हिदलो म्हाका आतांत अँब्युलन्स जाय म्हणाली हांव उठून गेलो म्हळ्यार खंयच्या आजच्या टायमार हांव गेला म्हूण गोतूना पूण तिचो वेळ घडी पळय खंय ती वॉशरुमान बसल्या थंयत तिचो जीव गेला म्हळ्यार ती परिस्थिती त्या मुमेंटार आनी तिका थंयच्यान काडीचे भायर हाडीचे परतून आमी व्हरीचे तें तितलें सुलाभ ना आतां अँब्युलन्स म्हणचें कशें गी म्हळ्यार हांव 5 मिनटां उपरांत येता 10 मिनटां सोडून येता हांव न्हिदलां थंय जीव ना आनी अँब्युलन्स
खंयचें पुरो जालें जाल्यार मोबायलान तूं म्हणजे 2 सिम्मां आसात, गाडयेर 2 सिम्मां आसात. हांवें म्हणजे इतलें अँबुलन्स खंय एक दीस या एक घडी स्विच ऑफ करून बसोंक ना. आनी इवन आज हांव ह्या वस्तूर बरें घालून बसलां जाल्यार हांव खंय फंक्शन आसा जाल्यार हांव वचना. हांवें म्हाका कोणीय कार्डां धाडलीं जाल्यार तांकां फोन करून हांव इतलें सांगचें हांव कितें काम करता तें तुमकां गोत्ता आसा न्ही. म्हजे वेल विशेस तुमकां आसात, म्हजी कुटुंबां म्हजी घरचीं आसात. म्हाका तेंत म्हळें हांव खंय फंक्शनार बसलो जाल्यार त्याच मोमेंटार येवचीं फोनां. करेक्ट. ते उठोवन जावचें. हांवें लास्ट टायम एटीएम म्हणलें कित्याक म्हजी धूव हांव थंय बसलो खुशयेन बसलो. कित्याक म्हळ्यार म्हजी धूव म्हणटाले तूं सगळो टायम तूं दुसऱ्यां खातीर दिता म्हज्या खातीर दिनाय. हांव संतोशान गेल्लो. त्या दीस तशेंच घडलें. थंय म्हाका कॉल आयलें बागलकोट वचोंक आसलें. हांव उठोवन येचें पडलें कित्याक म्हजी ती सेवा हांव येवंक जायना म्हणूंक जायना. पूण तेंय देवाचें बेसांव पळय. त्या वर्सा ताका कितें मेळ्ळें ना. दुसऱ्या वर्सा तें विन्नर जाताना म्हाका तो संतोशूय कित्याक म्हळ्यार देवाचें बेसांव तें. करेक्ट. आनी ते ॲम्ब्युलन्स सर्वीस म्हणजे सक्कडी हांव तें करता म्हण तीच. पूण ॲम्ब्युलन्स कोणाचें आसा इवन म्हाका म्हणून न्ही दुसरो कोणूय सेवा करता जाल्यार तांकांय तितलें सांगचें तें तितलें सुलाभ ना. आतां इवन एक मॉर्न जालें जाल्यार हांवें म्हणचें ताचें सगळी ए टू झेड आमी पळोवचें पडटा. करेक्ट. आनी म्हज्यान कितें म्हळ्यार म्हज्यान कामाचें म्हणलें कोणी ना. हांव तो गळटा. करेक्ट. आनी हांव कित्याक गळटा मस्त जाणांनी म्हळें तूं मिस्त्र्यांत वचून पोंडांनी कित्याक काडटा तें तुजें काम न्ही न्ही म्हणून. पूण तांकां तें गोत्तू ना. तांतूं एक 100 रुपया उरलो जाल्यार एक मूठ जेवण कोणाक नासा पळय तांकां हांव दिता. आनी कोणाक आतां म्हणजे एका वर्सा भितर हांवें ती 9 घरां बांदलीं जाल्यार तांतूं कितें उरलां पळय म्हज्या भुरग्यांक कितें आसा तें दवर पूण तें हांव तांकां दिता. पूण आज ह्या मुखांतर हांवें सांगचें इतलें कोणें म्हाका तें सवाल केला तांकां हांवें आन्सर दिवं नातलें. पूण आज हांव इतलें सांगता कितें आसा तें हांव समाजेक दिता इल्लेशें. म्हाका कितलें उरता म्हण हांव तें पळोवंक वचना. मस्त जाणांनी म्हळें आतां सिमिस्त्रेगेचें हांव आतां तुका 10,000 दिता एक फोन कार्ड म्हळ्यार तो कोणीय वचना कित्याक जीव आसतना. इवन म्हणचें हांवें त्या दीस म्हळें बागलकोट वचोंक आहलें तांच्या घरच्यांक हांवें एकल्या मनशाक म्हळें आतां डेड बॉडी पोस्टमॉर्टम जाल्या तुमी येवन भायर फाटल्यान बसाचें म्हळें. कितें गेल्यार तें हांव मरना सांगाता बसन हांव प्रायवेट गाडयेर फाटल्यान येता म्हणालें. हांवें इतलें सांगलें तुमच्या घरची कूड ती हांवें खंय व्हरीची आमकां एड्रोस गोत्तू ना. कोण एकलो मुखार आयलो आनी तो म्हणलो तो इल्लो गलसो म्हाका थंय तुवें गाडी रावयची म्हणलो. हांवें म्हळें कायल्याक ताका 100 रुपया दिवचे आहलो. हांवें त्या दीस भितरांतून बागलकोट येलां जाल्यार 600 रुपया हांवें ताका दिल्यात. कित्याक म्हळ्यार ताका इल्लें घाल्ल्यान मात तो थंय दैरार आनी 2.5 वरां रातीर आमी थंय पावल्यान जाल्यार तितलें सुलाभ ना. मोरना सांगाता रातीक आमी जर्नी करची. करेक्ट. देखून हांवें म्हणचें तितलें कोणीय सांगता जाल्यार आमी उलोवचें आसा सक्कडी आसा पूण करणे आनी करून दाखोवचें तितलो सुलाभ ना. पूण आज हांव करता जाल्यार तें देवाचें बेसांव. कित्याक म्हळ्यार देवान कितून मुसर म्हाका तें फावो केलां तेदोळ मुसर हांव तें रावयना. कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक हांव करता म्हूण येत पूण करचें इतली साती ना हांव करता. आनी मोरना हांवें म्हळें न्ही खंय मोरना जाल्यार आतां सेकेंड म्हजी ॲम्ब्युलन्स आसा मुडबिद्रींत मस्त जाणांचे ॲम्ब्युलन्स आसात. पूण म्हाका कॉल कोणाचें येवचें गोत्ता कोणाडे कांय ना पळय तेदो मुसर म्हाका कॉल येनात. आतां ह्यो आमच्या क्रिस्तांवां ती कोणाडे आसा ते म्हाका कॉल करनात. कोणाडे कितेंय ना म्हणटना लास्टाक येवचें ऐरावता म्हज्या ॲम्ब्युलन्साचें नांव ऐरावत. आतां काली सोडना येयला हांव आज सकाळीं आल कोणाडे ना. आनी इवन मुडबिद्री भितर इनवान्स कोणीय देवा दिन जालो जाल्यार आज मुसर हांवें कोणाचे पयशे काडूंक ना. कित्याक म्हळ्यार तांच्या घरा पावतना म्हाका ते पयशे काडूंक मन येना. कित्याक म्हळ्यार ती परिस्थिती कांयच ना. कित्याक म्हळ्यार तांचे कडेन इसारची परिस्थिती ना. कित्याक म्हळ्यार ना तांचे कडेन दिवंक. हांव मोरने उलपावन आयलां आनी न्हाणोवचें हें सगळें हांव करता. इवन बायल मनशांक मस्त जाण आवय भशेन हांवें तांकां सांगलां न्हाणयताना तुका हांव म्हजी आवय म्हणून चिंतून हांव तुका न्हाणयता. इनवांच्या मस्त जाणां एक दीस अशेंच जालें न्हाणोवंक. एक दीस म्हाका पडबिद्रींतल्यान एक कॉल आयलें ॲम्ब्युलन्स जाय म्हणून. इनवांच्यांनी कॉल केलें हांव ॲम्ब्युलन्स व्हरून गेलो. थंय येताना कित्याक म्हळ्यार 85 वर्सांची आजी म्हाका दिसता तिका रातीक अटॅक जाला ब्लिडींग जालां तोंडांत तावन मोर्न सकाळीं म्हणसर कोणें तो पळोवना. म्हाका ॲम्ब्युलन्स जाय म्हळ्यार हांव तांच्या स्मशाना व्हरूंक न्हय म्हणून हांव कांय व्हरूं ना हांव गेलो. थंय येताना भितर पळयताना म्हातारी ती पडोवन ब्लिडींगांनी जाला सरशीन एक मनीस येवचें बरी ना. हांवें विचारलें आतां तिका न्हाणयचें न्हय कोणी येना पळयतात येनात. कित्याक येनात म्हळ्यार कारण ही इल्ली जोर म्हळ्यार आसले बरी तिका सांगाचें. करेक्ट. सरशीन तिका कोणाक पसंद ना. आतां तिका न्हाणयचें जाल्यार कालें करचें. हांवें तेणें सोदलें कांयच म्हाका मेळ्ळें ना. 2 पेंटाचे डब्बे आशिल्ले ते हांवें मुखार दवरले. पळय ताचे वयर पळ्यार दवरचें तिका न्हाणयचें जाल्यार पळय तेणें पळयतना खंय पळय मेळ्ळें ना. एक परकाटे पळ्या आशिल्ले त्या पेंटाच्या डब्या वयर दवरले. तिका हांवें बऱ्या तरान न्हाणयलें. न्हाणयताना 2 बायल मनशां आयलीं. हांवें इतलेंच सांगलें
आज ती मरण पावल्या. तुमी येनात जाल्यार हें राग दोन तुमी आजय रावल्यात जाल्यार फाल्यां तिचें तेवरून पळोवंक की तुमकां मेळना. हांव कोण गी, तुमी शेजारी. मागीर आयली तिणें सायडी वरांडा कापाट धरलें. हांवें म्हळें हांवें तुका आवय भशेन चिंतून आज तुका हांव न्हणयता. ती कोण गी आसली. तिका हांवें न्हणयलें, स्मशाना केलें, हांवें तूल पयलें. असले मस्तू केल्यान. पूण हांवें हें कित्याक सांगचें की म्हळ्यार आसतना आमच्या विशयान कोणीय उलयना. आनी हांवें करची सेवा म्हणून न्ही, म्हज्या तसल्यांक अल्यावेदीचेर तुमी बसयलें जाल्यार तो कितें करता गे म्हणून तुमच्या तावन एक 4 जाणां लोकांक कळटा. आज तुमी हांगा बसयलां जाल्यार म्हज्या विशयान तुमी पुराय विचारलें तुमकां कळ्ळें. हें सत आसली गजाल. आनीकय मस्तू आसात पूण थोडे सांगती हांवें सांगूंक जायना. पूण बेलतांगडी हांवें सौतेंगर बांदून दिलें. 105 वर्सांची आजी ती आजोड म्हणटा आज मोरच्या टायमार हें म्हाका भाग खंयतान फावो जालें म्हाका गोत्तू ना. ती आजोड अशी म्हणटा म्हाका म्हजें घर हें घर न्ही आर ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಪುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುದು ಕೊರಿಯರ್ म्हणटा आसतना तांच्या निनवान म्हणटात हे घर बांदचें तितलें सुलाभ ना. कित्याक म्हळ्यार देवस्थान बांदचें जाल्यार 100 लोक ओट्टू जाता. एक घर बांदिचें जाल्यार नान थंय कोण्णी. 105 वर्सांची आजी. आज एक मुठशीत तिंका हांव दितां. ती कोण गी. सडावत हांव हांगा बसली उलयता. तुमी एपिसोड म्हणजे पळयल्यात जावं पुरो, विक्षकांनी पळयल्यात जावं पुरो. हांव रेस्पॉन्ड करनासता. हांव खालें म्हणी उलयता आनी ऑन द स्पॉट केदाळे हांव खालें उलोवंक तयार. पूण आज म्हजे कडेन बिलकूल जावन उतरां ना. तुमी सांगतात म्हाका हांवें तुमकां ह्या वेदीक आपोवन हाडलां म्हूण सांगून. आज कार्मेल कॅफे तुमच्या येण्या वरवीं आमी हे कार्यक्रम केल्ले. आज म्हाका निजावन सार्थक म्हणलें एक बोगाप येवन आसा. सो म्हाका हांवें गोत्तू ना. हांवें सवालां सुमार मोतीन हांव चिंतून हांगासर आयिल्लीं. तांचे कडेन हें विचारीचें, तांच्या प्रशस्ती विशयान विचारीचें आनी कालें पुरो विचारीचें सुमार प्रशस्ती मेळ्ळ्यो म्हणून. पूण आज हांव सत्य जावन सांगून आसा म्हजे लागीं उतरां नात. मुखार काल दिसाचें म्हणलें म्हाका कळटत ना. आय एम कंप्लिटली ब्लँक. पूण आय कॅन जस्ट सॅल्यूट यू फॉर वॉट यू आर डुईंग. थँक्यू. तुमच्या होकलेन प्रिसिला बायन म्हाका तुमच्या घरचो हांवें विचारलें कडेन कळ्ळें पुरो प्रशस्ती मेळ्ळा तिलेशें म्हाका व्हिडिओ धाड म्हणून. तिणें तुमचे सगळे शोकेस जे ते व्हिडिओ काडून धाडल्या वेळार हांवें तुमकां फाटीं रिप्लाय केली. तुमकां आतां येद्यो व्हडले शोकेस दिन तो ह्यो प्रशस्ती दवरच्यो भाग मेळ्ळा. मुखार एका व्हडला एका रूम म्हणटा सगळे प्रशस्तींचे एक म्युजियमा बरी जावन दी म्हूण सांगून. आनी 2 मिनटांनी म्हाका अनिल लट्टूची मेसेज पाठयता आनी म्हणटा लिजाबाई तुज्या तोंडाक 1 किलो गॉड कित्याक म्हूण सांगल्यार तुवें मेसेज कर 1 मिनटा भितर म्हाका आनीक प्रशस्तीचे अनाउन्समेंट जाले म्हणून. तशें हांव चिंता ह्यो प्रशस्त्यो आसा पळय तुमी करच्या कामाक दीस इज समथींग व्हेरी 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 स्मॉल. कित्याक एक एम्ब्युलन्स सर्वीस तुमी कितल्यागी जाणांची मरना. कित्याक आमी म्हणटा जीव आसतना मनीस ताका नांवान आमी आपयता. अनिल म्हणटात, लिजा म्हणटात, प्रिसिला म्हणटात. मेल्या उपरांत मोडे केदाला हाडटात म्हणून विचारतात. बट तल्या एका मनशाक एक डिग्निफायड मॉर्न दिवन कितलेंगे मॉर्ना तुमी नाणोवन तयार करून ती केल्यांत. सो तें आशिर्वाद देवाचें तेंत तुमकां काही राखून आसा कोण ना. अशें म्हणटा आसतना म्हाका निजावन मुखार कंटिन्यू करूंक नाका. आय एम जस्ट आय एम स्टील इन दॅट झोन म्हणटात तें तशें आसा. पूण जाल्यार ही शो कंटिन्यू करीचे पडटा आमी. तुमी आतां गरबनचें काम तुमी करनासात. सो लायक ते एक कशें सुरू जालें ते काल्याक करनासात. कॉन्ट्रॅक्टीन तुमी काण घेतात गी वा तुमी दुबळ्यांक घरां बांदून दिल्ली ताची एक जर्नी विशयान म्हाका केलें सांगतात. घराबांदची म्हजें येवजण म्हळ्यार हांव 21 हांवें म्हळ्यार पळय ते UP गेल्लें. थंयसर म्हाका सगळीं दोळ्या मुखार आयलें. कश्ट कितें, मनशाचें लायफ कितें, जिवीत म्हळ्यार कितें सगळें. कित्याक म्हळ्यार हांव घराबांदचें हांवें धरिनातल्यार हांव दुसऱ्यांच्या हेल्पाक तशें खंय श्रमदानांनी आसल्यार हांव वेतालो. मागीर हांवें तें चिंतलें एक काम सुरू करया. तें फस्टाचें हांवें काम केलें खंय म्हळ्यार एक 85 वर्सांची व्हडली माय एक कश्ट आमच्या थंय नियर बाय मूडबिद्री एक घराचें एक म्हाका एक लेटर आयलें. तें काडून हांव थंय गेलो. थंय पळयतना तांची परिस्थिती जेवंक ना रेशन हांवें दिलें. घर तशें म्हळ्यार एल्लें ಒಂಜಿ इल्ल ह्यान कट्टूद करपा फस्ट तें घर हांवें बांदून दिता म्हळ्यार दुसऱ्या दिसा येताना थंय पळया तांच्यांत भूत 6 जण आनी तें घर कोणाचें परवा कुटुंबा म्हणून तें व्हडलें नायत्या नलिकेच्या की व्हडले समुदाय तांचो परवा समुदाय. तांकां तें म्हळ्यार देवस्थानाचें व्हडलें तें पुरो देवाचें हें करचें. भितर येताना 6 भूत ताच्या भितर आसात. तातूंत तेग तांणी रुखार पाती येतात रुखार दवर. हांवें बांदून दिता म्हळ्यार उतार दिला आपणूक उपायना कालें करचें. हांवें केसर घाल्लो म्हणटात पळय तें घालूंक येताना थंयसर हांवें बोटाक इतलें सांगलें
ಕರಿನ ಈತ್ 45 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಎದುರುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಈ ಇಲ್ಲಾಗ ಯಾಕ ಗರ ಕಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲೇ तो पत्तोर घालताना बोट म्हणालो कल्ल पाडणं उंताग प्रश्ने निका म्हणालो प्रश्ने म्हळ्यार म्हाका कालें गोत्तू ना भैया तुला दोंपा पाडले म्हणालो हां म्हळें ओके घाला काल म्हाका कालें म्हणून गोत्तू ना कित्याक म्हळ्यार हांवें देवाक पत्ती येवचें तुमकां कितें करूंक आसा तुमी करा ताणी घालें प्रश्ने दवरले सगळ्या कुटुंबाच्या आपयलें पळयताना थंयसर तांच्यांत द्वेश म्हणून आसता की तांच्या कुटुंबांत भुताचें कितें आसा तांणी 15 वर्सां जावन कांयच करूं ना सोलोवंक जायनातली ती आवय उखून हाडिची जाल्यार प्रश्ने दवरले हांवें म्हळें ओके करा हांवें केलें दुसरे दिसा सोलोवन येता ती मिराकल थंय पळया हांवें वचचें पडलें हांवें इतलें सांगलें कितें घर बांदून दिता तें हांव करून दिता घराचें काम धरलें 12 लाखाचें घर हांवें थंय बजेट आमकां गोत्तू नासलें फस्ट घर त्या घराक हांवें अनुग्रह म्हणून नांव दवरलें कित्याक म्हळ्यार देवाच्या बेसांव जाल्ल्यान तें हांवें केलें तांच्या भुताचें कितें आसा सगळें हांवें करून दिलें पूण हांवें इतलेंच सांगलें हांव पातयें ना पातयेवच्यो तुमी पूण तुमच्या देवान आज म्हाका जें हांवें करूंक दिलां तें हांवें समाज इतलेंच म्हणचें हांव आतांय सांगता समाजाक हांव क्रिस्तांव म्हजें धर्म क्रिस्तांव हांवें म्हजें धर्म सोडूं ना पूण म्हज्या धर्मांत हांव आनेका धर्माक एक बरें जाता जाल्यार हांवें तें कित्याक करूं आनी आज त्याच धर्माचे आज म्हाका खंय गेल्ले म्हणटात देवेर मेच्चुना बेले मालतोन उरल्यार परबुले हांवें उंता उडची ताच्या उपरांत 100 घरां हांवें कंटिन्यू बांदली एकेका घरा एक नांव दिलें अनुग्रह दिलें आशिर्वाद दिलें आसरा दिलें आसरे म्हणून नांव दिलें बेलतांगडीत नेम्मादी म्हणून दिलें कित्याक म्हळ्यार फाटले 85 वर्सां तांकां मोती समाधान नासलें थंय हांवें नेम्मादी दिलें ताच्या उपरांत गंटलगट्ट्यान म्हाका एक क्रिस्तांवाचें घर आयलें थंयसर हांवें इम्मानुएल म्हणून ताका नांव दवरलें कित्याक देव आमचें सांगता कित्याक म्हळ्यार तांकां 25 वर्सां जावन घर नासलें थंयसर पद्र्याबांनी म्हाका मस्त गंटलगट्ट्याच्या सपोर्ट केलो फिरगजगरांनी सपोर्ट केलो थंय एक 10 लाखाचें हांवें घर बांदलें 5 लाख फिरगजीत हांव आयलो बाकीचें हांवें तिसीन म्हणून केलें आज जैन धर्माच्यांक येवच्या म्हयन्यांत घरांत वकाल आसा फाटल्या 55 वर्सां तो मूड भितरीन पेपर घालता आज तांच्या धर्माक आज एक क्रिस्तांव भावतान एक घर बांदीचें जाल्यार हें सगळें कितें आसा देवाचें बेसांव फाटल्या 3 म्हयन्या भितर सारी सुमार 175 म्हाका घरां आयल्यांत तर कितें आयल्यान गे म्हळ्यार ह्या मनशाक हांव तें जाता म्हणून तांकां भरवसो आसा हांवें जायना म्हणना पूण परिस्थिती तांणी कॉल करतना हांव जायना म्हणना पूण तांणी तें चिंतीचें आनी खंयत हांव बांदून दितालो म्हजें ट्रस्ट हांवें एक 1.5 वर्सां पयलीं हांवें ओपन केलें ट्रस्ट म्हणून एक त्या ट्रस्टांत आज एक 100 रुपया काडचे जाल्यार नात कित्याक म्हळ्यार घालचे कोण आसात करेक्ट आनी तुमी खंय सर मागोवंक ना हांवें म्हणजे इतलेंच हो म्हजो हात दिवचो हात मागचो हात न्ही कित्याक म्हळ्यार ल्हान आसतना हांवें मागलां म्हाका मेळों नासलें पूण आज देवान अशें फाव केले आगे एक मुठान एकल्या दी म्हणलें मन दिलां थोडे म्हणटात आसल्यांक कोरडांनी आसल्यांक दिवचें मन हेजें रायट म्हजे कडेन कितेंच ना हांवें बेलतांगडी नेम्मादी म्हणल्यार घराक बांदतना सगळ्यांनी म्हळें आमी आसा म्हणून बांदच्या टायमार ती समस्याक आयले तो कसो बांदून दिता पळया म्हणून आयले पूण ते आयिल्ल्या मनशाक हांव तो परिवर्तन पळया त्याच मनशाक हांव फावंडेशन हांवें बांदयलें ते मिराकल कित्याक म्हळ्यार तो कसो बांदता की पळया म्हणल्यान हांव इतलेंच सांगलें त्या मनशाक हांव हांगासर आयलां जाल्यार मनशापण काणून आयलां तुमची जात आनी तुमचें पक्षा कितें आसा त्या गेटी भायर दवरा आनी हाच्या भितर येया कित्याक म्हळ्यार म्हाका तुमी कोणगी तुमी नेणात पूण म्हजें मन बरें आज देवान फावो केल्यान मनशापण काणून तुमी भितर आयल्या जाल्यार तुमकां मोगाचो स्वागत आहा म्हळ्यार ते आयले 2 परां भितर त्याच धर्माच्यान येवन म्हाका फावंडेशन बांदून दिलां तर तितलें सुलाभ ना मूड भितरीतून बेलतांगडी वचून हांवें बांदीचें जाल्यार तें हांवें नेम्मादी कित्याक दवरलें गे म्हळ्यार नांव 105 वर्सांची आजी आतां जाल्यार फोन करून सांगता देवस्थान जाल्यार इल्ल काटत करियर आर परबुलू म्हळ्यार आज बोट दोगतात पूण परबुलू कितें करतात आमी खंयच्याय वचना आमी इतलेंच म्हणचें शांती 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 हांवें तितलेंच म्हणचें कोणी खालें म्हळें म्हणून हांव फाटीं बसलो जाल्यार आज ह्या जाग्यार येवंक फावो नासलें म्हाका हांव ते मुखार गेल्ल्यान मात आज हांगा बसलां आनी हांव धैर्यान सांगता कित्याक म्हळ्यार हें हांवें केलां आनी स्वार्थी न्ही हांव निस्वार्थान केलां देखून देवान आज बेसावून दिलां खंडीत जावन हांव वप्पाता आनी आज हांवें हांगासर तांचे कडेन निमाणो संदेश दिया म्हणलें इसारची गरजच ना कित्याक आज तांणी हर एका तांच्या जिविताच्या त्या गडीत आतां जावं दी तांच्या जिवितांत तांणी कितें पुरा देखलां आनी तांणी कितें पुरा भोगलां
म्हाका खंडीत जावन हांगा बसून एक कंप्लीट रिट्रीट जाल्लो अनुभव. आमी चडावत म्हणटा आमी मागणें करता, हात वयर घालता, रिट्रीरेक वेता, कुमसार जाता, मिसां आयकता, पूण एका हर एकल्याची एक सेवा करची. तुजो स्वार्थ फाटी दवरून आमचो स्वार्थ फाटी दवरून आनेकल्या कितें बरें जावन दी म्हणून आपणाकच खाली करचें देणें सगळ्यांक मेळना. हांव फकत ते आज म्हजे गेस्ट हांगा तांकां हांवें पुगार वेळ दुरीचे म्हणल्या खातीर हांवें उतर म्हणटेत ना. तांचें जें काम हांवें पर्सनली पळयलां, तांच्या होकले कडेन हांवें पर्सनली उलयल्यां आनी तांणी काडलीं तीं दुकां, तांणी गळयलेलीं तीं दुकां हांवें देखल्यान जाल्ल्यान आज धैर्यान हांव सांगूंक अशें येता. अशें म्हणटा आसतना अनिल बाब, आज काल उलोवचें म्हणून तुमचे कडेन दिसाचें म्हणून कळना, बट निमाणें तुमकां कितें सांगूंक आसत जाल्यार तुमी कितें सांगूंक अशें येतात? हांवें इतलें म्हजें कितें आसा की म्हळ्यार समाजाक हांवें इतलें सांगचें, सतान तूं नितीन गेलो जाल्यार कश्ट आसात. कित्याक म्हळ्यार तूं सत सांगताय जाल्यार कोणी आजकाल पतयना, पूण एक कोणेय आज सोडलो जाल्यार देव मात आज सोडिना म्हणलें साक्ष अंत ह्या जाग्यार. कित्याक म्हळ्यार चक्कड आसा म्हणटात वय आसात ना म्हणना, पूण लास्टाचे निर्धार कितें आसा पळय तो आमचो जावन आसा. आनी हांवें खंयचेंय काम करतना हांव धावपटी चिंता तो आसा म्हणून वय पतयता, पूण हांवें जें मेट आसा पळय म्हाका तें मतीक समाधान जालें जाल्यार हांव तें धरतां. कित्याक म्हळ्यार फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार ताका अंत कारण देखून समाजाक हांवें इतलें सांगचें, एक मूठ व्हडली करनी तुवें घर बांदून दिचें म्हण हांव कोणाक सांगना. कितेंय बरें करूंक आसा, मुखलो कश्टांत आसा जाल्यार धैर्यान ताका दिया. तुवें जेवची बसी तूं जेविनाका ताका दी. तूं एक दीस जेविना जाल्यार तुका कांय जायना, पूण तें बेसांव आसा पळय तुका खंय सुकलें ना, तें खंयच तूं सुकलें ना. हें हांव तूं कारण ह्या वेदीचेर कितले जाण बसले ती जावंक पुरो, पूण हांव इतलें सांगचें म्हाका कांय नातलें, जेवंक गत नातलें. हांवें म्हळें इस्कालाक येताना म्हाका बूक नातलो. गेले त्या परचे इस्काल सुरू जाताना 200 भुरग्यांक हांवें एका वर्साचे पुरो जाय जाल्ले बूक हांवें दिले. ताच्या वयल्यान 90 भुरग्यांक म्हाका युनिफॉर्म चड्डी घालूंक नातली, 90 भुरग्यांक अंगणवाडीच्याक हांवें युनिफॉर्म दिले. हें हांवें वडपण सांगचें न्ही. कित्याक की म्हळ्यार देव म्हजें हांव तें खरयता, देव करयता. 500 भुरग्यांची म्हाका लिस्ट आयली, म्हजे कडेन पयशे नातले, तांचे इल्लेशे आनी म्हजें कितें आसा 200 भुरग्यांक हांवें तें व्हडल्या स्टेजीर तांकां भुरग्यांक हांवें एक बूक न्ही वर्साक जाय जाल्लें हांवें इतलें सांगलें. 2 बूक दिवन हांवें बूक दिल्यात म्हणून नाका म्हाका, त्या भुरग्याक कितें जाय वर्साचें ताणें कांयच खाणवो नजो हांव दिता म्हणून 200 भुरग्यांक बूक दिले. भुरग्यांक युनिफॉर्म दितात कितलो म्हाका आयलें मस्त लिस्ट. येवच्या वर्साय देवान वसयलें जाल्यार हांव दितां, पूण हांव इतलें सांगचें हांवें गळयल्यांतलें धैर्यान सांगता, हांवें गाम जरयरांतलें हांवें दिवचें तें देवाकी मेसवालें जावं दी लोकांक खंडीत जावन तें मेसवातलें आनी म्हजो आज सोडचें नात म्हणून म्हाका एक भरवसो आसा. अशें म्हणटा आसतना बरो संदेश तुमी दिला. आनीक तुमचे ट्रस्ट आसा तुमी कितें म्हणून सांगलें ताचे डिटेल्स तांणी विचारूं ना, हांव जावन सांगते तसा. तांचे डिटेल्स आमी डिस्क्रिप्शन बॉक्सान हांगासर घालून आसतलें. हांव देखून फुलगी फुलाची पाकळी एखाद्या वेळार तुमकां मन आसा जाल्यार कोणाक ते वत्ताय करनात. कित्याक तांणी सांगलां तांचो दिवचो हात मागचो हात न्हय म्हणून तांणी सांगलां, पूण आमी तो हात धरलो जाल्यार तें तावन साबार हात आमकां दिवचे हात जावन कन्वर्ट करूंक की आमकां साध्य आसा. देखून तुमी बरें मन करियेत, कोणाक वत्ताय ना. अशें म्हणटा आसतना अनिल बाब कार्मेल कॅफेंत आज म्हजें तोंड बंद करयिल्लें ताणें म्हणून सांगीत. कित्याक आज हांगा तावन हांव फाटीं वेता आसतना म्हज्या जिणयेक म्हजो दिश्टावो बदलून हांव हांगा तावन वेता येत आसा. एक रितीर जायजें म्हणून ना, बट फकत तांच्या जिणयेचेर एक नदर घाली जाल्यार आमी कितें करियेत न्ही गी. आमचे कडेन देवान पयशे दिनात जावंक पुरो, पूण तालेंतां आसात, आमचें तें बरें काळीज आसा. इल्लेशें चिंतून पळोवन तो इल्लो बुकीत जाल्यार म्हजे कडेन 2 उंडे आसल्यार एक उंडो ताका आमी दिलो जाल्यार ताची बुकीत आमतेली. एखाद्या वेळार तो एक उंडो हांव मागीर खाता म्हणून आमी लिपोवन दवरलें जाल्यार तें पाड जावनय वचोंक पुरो. देखून कोट्टादू तनागे बच्चिट्टदू पररिगे म्हणून सांगली एक काणींत आसा, एक सांगणींत आसा. अशें म्हणटा आसतना हो एपिसोड तुमकां खंडीत जावन रुसलो आसतलो मोगाच्यानो. रुसलो जाल्यार कोणाय लागीं वांटून घेया. कित्याक अनिल बाबाच्या जिणयेंत तावन कोणाय प्रेरण जावन आनी दोगांनी वचून इमुनी समाजान बरेंपण केलें जाल्यार ताचें बेसांव म्हाका तुमकां समेस्तांक मेळिल्लें बरी. देखून अनिल बाब तुमकां काल सांगचें म्हणून गोतना तुमी केल्ल्या बरेपणाचें फळ प्रतिफळ तुमकां मेळोन आसा आनी खंडीत जावन मुखार तुमच्या भुरग्यांक तुमकां सगळ्यांक मेळटलें म्हणलो म्हजो बरवसो. कित्याक धरुलो देव साथ सोडिना म्हणून सांगून तुमीन तें सांगलां. तशें म्हणटा आसतना आमी बसून आसा जागो इन्फिनिटी श्राइन पास जाताना तीळ वेतल्यात म्हणटाल्यात, पूण आज हांगासर येवन बसल्यात म्हणटाना तो बाळोक जेजू तुमचे हात आणखी चड बळवंत करून दी. ताचे सर्व आशिर्वाद तुमचेर पडोवन यू आर एन इन्स्ट्रुमेंट नाव. तुका एक सक्ते वंत एक हातेर जावन देवान मेळसून काडला. ते आणखी चड सक्तेन बरोवन मुखार तुमचे तान आणखी चड आनी चड लोकांक बरेंपण जावन दी म्हणून हांव आशेतां. तशें म्हणटा आसतना
तुमकां तुमच्या कुटुंबा सांगात भुरग्यां सांगात इल्लो टायम स्पेंड करून की तो देव फावो करून दी कित्याक मस्त तुमी काम करतात गोळटात कश्ट जातात ते सकड निवारून एक संतोष बरीत जिणी तुमकां मेळोवन दी म्हणल्यान म्हज्या मागणें हांगात थँक्यू. तुमकां खुशी जाली म्हणून दिसता कार्मेल कॅफे घेवन मस्त मस्त कशी जाली. परत एक फावटी हांव सांगूंक आशेता सगळ्याक तुमच्या कार्मेल कॅफेच्या टिमाक संतोषान हांव सांगता म्हाका ह्या वेदी फावो केल्ल्याक थँक्यू. देव बरें करूं. थँक्यू. मोगाचे विक्षकान तुमकां करूंक अशें इतल्यांत शेअर करा कार्मेल किरणाक सबस्क्रायब करा. आज चड कांय सांगूंक वचना. बरें जालें जाल्यार सांगा कांय बरें लागोना कितें बरें करीत आसलें तेंय सांगा. आयचो एपिसोड हांव सत्त जावनय सांगता परत एक फावटी आय एम रियली टच्ड अँड आय एम रियली ब्लेस्ड. आज एका मनशाक हांगासरान बसयलें म्हजें बाग म्हणून हांवें सांगीत. येवच्या हप्त्यांत परत बरो एक टॉपीक घेवन बऱ्या एका व्यक्तीक घेवन तुमच्या मुखार हांव वाचतलीं. तवळ पर्यंत पळोवन रावा. कार्मेल किरण समेस्तांक देव बरें करूं.